मूळ बिहारचो पूण सद्याक पाडोशे सत्तरीत राबितो करून आशिल्ल्या मोहम्मद अलमाक कसली तरी वस्तू लागून तो जखमी जालो। ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा। ताचेर कोणी तरी फारपेट केलो काय आनी कितें ताका आढळ्ळें काय ताका लागले ते कळपाक मार्ग ना, पूण पुलीस सांगतात त्या प्रमाण हो फारपेट न्हय खंय। ताचेर कसली तरी वस्तू आढळ्ळी अशें पुलीस सांगतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 20 सप्टेंबराक सांजेच्या 7:30 वरांचेर मोहम्मद आलम आपल्या इश्टा वांगडा कारापूर तिस्कावयल्या जंक्शना कडेन बशिल्लो तेन्ना लायटीच्या खांब्यावयल्यान इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट सारको व्हडलो आवाज आयलो। ते वेळार अलमान पळोवपा खातीर मान परतली तेन्ना कसली तरी वस्तू ताच्या मानेर आदळ्ळी। ही वस्तू लागून आलम गंभीर जखमी जालो। ताका पयलीं उपचारा खातीर सांखळेच्या भलायकी केंद्रात दाखल केलो, उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत धाडलो। आलमाच्या कागाळी उपरांत वाळपय पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो। आलमाचेर जाल्लो हल्लो की आनी कितें तें अजून स्पश्ट जावंक ना। पडोशे सत्तरी हांगासर एका बिगर कौमुदीकीय कामगाराचेर अज्ञात वस्तूची धडक बसून तो जखमी जाल्लो आसा आनी ताचेर बांबोळी हांगासर उपचार सुरू आसा। ह्या प्रकरणी वाळपय पोलिसांनी अज्ञात वस्तू विरुद्ध तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंद केल्लो आसा आनी फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मोहम्मद अख्तर अलाम ह्यो 35 वर्सांचो दादलो मूळ बिहार हांगातलो, मात हांगासर तो बलमनगर पडोशे सत्तरी हांगासर रावता। ह्यो कामगार म्हणून काम करत असताना दिनांक 20 सांजे 7:30 वरांचेर तो आपल्या कांय मित्रा बरोबर कारापूर तिस्क ह्या श्रीरामनगर पडोशे सत्तरी ह्या जंक्शनाचेर बसलेलो आनी त्याच वेळार तेका फाटल्यासून शॉर्ट सर्किट जाल्यासारको मोठो आवाज आयलो आनी त्यांनी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयलें तर त्याच वेळार त्याचेर मानेचेर येवन खंयची तरी वस्तू आदळ्ळी आनी तेका जबर जखमी जालो। ह्या वेळार तेज्या आसपी वांगडी लोकांनी तेका सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी सांखळे हॉस्पिटलांत तेजे प्राथमीक उपचार करून बांबोळी हांगासर व्हेल्लेले आसा आनी सध्या तेजेर उपचार सुरू आसा। ह्या वेळार वाळपय पुलिसांत तक्रार दाखल केल्या नंतर हेजेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा। मात ही जी जखम जाल्या ही कशी जाल्या हेजे अजुनूय आयडेंटिफाय जाल्लेले ना। तेका लागून ही जी जखम जाल्या ही कशी जाल्या हेचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत असताना आमकां अशें कळोन आयिल्लें की ही जी जखम जाल्या ही पिस्तुलाच्या गोळयेच्यान जाल्या अशी म्हायती आसली। मात पोलिसांनी आपले जस्टिफिकेशन दिताना तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की ही जी जखम जाल्या ही अजुनूय आमकां ती आयडेंटिफाय जाल्ले ना, तेका लागून अज्ञात वस्तू हेची आमी हेच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केलेली आसा आनी आमचो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा। तेंच्यांनी पोलिसांनी घटनास्थळी वचून वेगळे वेगळे नमुने घेतलेले आसा, तशेंच लोकांची जबानी सुद्दां हांगासर घेतलेली आसा। जेन्ना ही घटना जाली तेन्ना 7:30 जाल्लेली आनी ह्या काळोखाचेर कोणी तेजेर हल्लो केलो काय हेजे अजुनूय कळलेलें ना। तेका लागून वाळपय पोलिसांनी भारतीय दंत संहिता सेक्शन 125 आनी 118 हाजेर केस ही रजिस्टर केलेली आसा। तसोच फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा।